Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठ्ठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, जायतीं जाणां कुडी मासा प्रमाणे आपलीच बोडाय करतात, तर म्हज्यानूय बोडाय दाखोवंक जाता. कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सरता, तर पिसो कसो उलयता हांवूय ती सांगूंक फुडें सरता. ते हेब्रेव तर हांवूय हेब्रेव, ते इस्रायलीत तर हांवूय, ते अब्रामाचे संसद तर हांवूय, ते क्रिस्ताचे सेवक हांव पिसो कसो उलोवन सांगता, तर हांवूय क्रिस्ताचो सेवक आनी तांचेहून ओदीक. कोश्टां वावरांनी ओदीक, बंदकोणींनी ओदीक, मार फारांनी तांचेहून भोव ओदीक. सोबार पावटी मोरणाचे तोणीर पर्यंत पावलां. 5 पावटी जुदेवांच्या हातांतलो 39 सोयती हांवें घेतल्यात. 3 पावटी म्हाका तोणक्यांचो मार पडलो, एकदां म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें तारू फुटून 1 दीस आनी 1 रातभर हांव दर्यांत उरलों. हिशोब नासलेल्यो भोंड्यो, नदींचे संकट, चोरांचे संकट, म्हज्या देशभावांचे संकट, विदेशांचे संकट, शारांतले संकट, अरोण्यांतले संकट, दर्यांतले संकट, फोटकिऱ्या भावांचे संकट, हें सगट म्हाका सांपडलें. वावर आनी कोस्ट, पुस्कोळ जागरणां, भूक आनी तान, सोबार उपास, थोंडी आनी विंगळेपण, हें सगट हांवें सोंसलां. आनी हेर सगळें सोडून म्हजी दिसपट्टी घास, सगळ्यां पवित्र सोबांचे हुस्के. कोण असोक्त जालो जाल्यार हांवूय असोक्त जायना. कोणाक खोटी देख मेळ्ळी जाल्यार म्हाका ताचे जाळ पडोनात गाय. हांवें बोडाय सांगची आसा जाल्यार म्हजे असोक्तायेचीच सांगतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळ्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या ओतम्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब सगळ्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब सगळ्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदांक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब सगळ्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. उद्गार. खुशी मोनान जीं कोण गरीब तीं खरेंच भागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडतात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो. म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडोच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. कुडीचो दिवो दोळो. मातेव 22:22. ह्या उतराचेर नियाळ करुया. नियाळाक आधार. एका गांवांत एक गुंडा आपल्या दोळ्या मुखार कितें दिसता तें रोखडेंच आपलें करतालो. ताणें कोणाचेंच भाट पळयलें जाल्यार तें आपलें करून घेतालो. कोणाची गाडी देखली जाल्यार दुडू दिवन वो जोखमी करून आपली करतालो. एके वस्तुरीचेर आपलो दोळो पडलो ते वस्तुरीचे कुडीचेर हात घालतालो आनी हे तरेन लोक ताका भियेतालो. अवचित ह्या गुंडाक उपसोयीक जावन दोनूय दोळ्यांनी कुड्डो जाता. केरला रेतीरीक वचून आपलें पाप तो रोडटा आनी आपले दोळे कितले गरजेचे आनी ह्या दोळ्यांनी कितें केलें हें चिंतून तो दुखांनी रोडून सगळ्यां लागीं माफी मागता. खरेंच दोळे जावन आसात दिवो आमचे कुडीचो. तूं वायट पळय. तूं पातकाच्या कोणांत लोळतलोय. तूं बरें पळय तेन्ना सगळेंच नितळ आनी निर्मळपण तुज्या जिवितांत येतलें. शुभ वर्तमानांत जेजू तुज्या दोळ्यान बरें पळोवंक आनी जिवीत उजवाडाचें करूंक आमकां शिडकायता. आयज ह्या संवसारांत आमी बरें तें पळोवंक आनी दुसऱ्याची तोखणाय करून शाबासकेचें उतर दिवंक वावरूंक जाय. एक म्हणणी आसा, भायली सुंदराय ओ सोबिताय खंय दोर एकल्याच्या दोळ्यांत आसता. जिवितांत सदांच निर्मळपणान पळोवन देवाचें बरेंपण आपणावंक प्रयत्न करुया. मागुया. मोघाळ बापा, आयज कोणूय सोबीत सुंदर दिसलो ओ दिसलें जाल्यार ओ बरेंपण पळयलें जाल्यार रोखडेंच आमी तांची तोखणाय करूंक आनी शाबासकी दिवंक. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.